नमस्कार। हांव पंडित उपेंद्र भट म्हाका भजनेचे उपेंद्र भट म्हणून म्हणटाचे आणि आज हांव एक तुमच्यागी एक संतोषा विशयी सांगुया म्हणून आयिल्लो आसा। एक कसले म्हळ्यार की आमगेले मूल मठ जावन आशिल्लो तसलो गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ ह्या मठाक 550 वर्ष जाले म्हणून परम पूज्य विद्याधीश स्वाम्यांनी पुढाकार घेऊन ओडी एक राम थंय प्रतिश्ठ करचे म्हणून लेखला। नभूतो न भविष्यती म्हणेल तसले का जगत्यारीची इतलो व्हड राम थंय प्रतिश्ठ करचे आसा आणि तो वय 28 नोव्हेंबर शुक्रारा आमगेले प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवन हें करता आसा स्थापन करचे आसा। असेल एक व्हड फंक्शनाक आमगेले सगळेचे भारतांत उरले सर्व गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज पोट्टू येवन हो एक चंदू जाव काम म्हणलें एक मनांत आसला स्वाम्यान अनुग्रहान करतना स्वाम्याला आशीर्वादान करतना हें सकट तयार जाल्लें आसा। आणि 28 वो एक व्हड फंक्शन जातरी 29 म्हळ्यार 29 नोव्हेंबर सॅटरडे मेग्गेलो भजना प्रोग्राम स्वाम्याले अनुग्रहान करतना रामगायन म्हणले एक भजने प्रोग्राम हांव 2 to 4 सॅटरडे 29 नोव्हेंबर मेगेलो केलो आसा आणि ताका उत्तम 7 दिवस खातीर जावन पंडित अभिजित शेणै येता आसाची तबल्याक आणि वासुकिणी आणि दोगय तबल्याक आणि हेमंत भागवत हार्मोन वाजिताक आणि ताजे नंतर आमगेले ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तसलो रंगपै आनी वयलेना साथ दिताची आणि इतले चंदू प्रोग्राम तुम्ही सकडांनी येवन थंय येवन तो आयकून म्हाका आशीर्वाद दिवका आणि तशी स्वाम्याला आशीर्वाद आणि म्हाका अनुग्रह मेळटलो म्हणून आशे पावन आमी तुमच्यागी विनंती करता आसा। नमस्कार।